त्या जाग्यार राजकारण करून आमी आमचे भितर ग्रूप करून आमकां फुडें वचोंक शक्यच ना. ह्या विशयाचेर आमकां सगळे पक्ष, सगळे जात, सगळे धर्म, पंथ सगळे जे आहात ते एकत्र येवचे पडटले आनी एक शेतकरी म्हणूनच एकत्र येवचे पडटले. हांगा आमकां तो वेगळोय विचार कुशीक दवरचो पडटलो. मेंटेन जर करूंक ना जाल्यार जातलें कितें? खंयची तरी एक जात जी आहा जनावरांची ती मोठ्या प्रमाणात वाडल्या नंतर हे जे फूड सायकल जी आमी म्हणटा जेवणाची ती उध्वस्त जाली आनी उध्वस्त जर जाय जाल्यार आमी पोटा कशी भरतले फाल्यां. मनुष्य प्राणी आतां जर आत्ताची परिस्थिती आयची हांवें ही जर पळयली जाल्यार म्हाज्या हितून जवळ 100 ते 150 खेती आहा की सरकारान प्रत्येक पंचायतीक 2-2 शूटर नेमल्या. पगार दी तेंच्यांनी तुमी ज्या जाग्यार उपद्रव आसा त्या जाग्यार गेल्या नंतर ती जी जनावरां आसा त्या जनावरांक ते गुळ्यो घालून मारतात आनी त्याची जी विल्हेवाट सरकारी नियमा प्रमाण जी विल्हेवाट लावंक जाय ती लायता. हिमाचल प्रदेशा सारख्या राज्यांत खेत्यांनी येदो प्रचंड हो मांडो की थंय सुद्दां खेती मारपाक परमिशन दिलें. ते परमिशन कशें दिलां? ग्रुपाक एकदां एक खेतें मारल्या नंतर 300 रुपया दिता गव्हर्मेंट. त्या हेची मारप पुरप ही सगळी जबाबदारी त्या ग्रुपाची. प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे आसा. काही ठिकाणी मारपाकूच महाराष्ट्र आमच्या शेजारच्या राज्यात कितें केलां जाल्यार महाराष्ट्र राज्यान डीम परमिशन दिलां. आतां की आमच्या जेवण खाणाचो सगळ्याचो हेच गेलो न्हू. जगपाचें कशें? आमकां ती 10 जनावरांय जगलेली जाय आनी आमी 10 लोकय जगलेले जाय. पण आज ह्या ज्यादा वाडीव 40 जनावरांक लागून आमी उपाशी तेय उपाशी. आनी हेची कारणां कितें की सरकारान आतां अभयारण्यां डिक्लेअर केली. 7 अभयारण्यां डिक्लेअर केल्या ती ऑलमोस्ट 45% वयर एरिया ही आतां अभयारण्याच्या हितून कन्वर्ट जाल्लेली आसा. म्हणजे जास्तीत जास्त एरिया फॉरेस्टाच्या हितून येयली. आतां त्या जाग्यार फळफळावळ किंवा इतर झाडां लावना ही आमची नुकसानी न्हू, ही कितें शेतकऱ्याची चूक न्हू, ती सरकारची. हेचे पयलीं करूंक ना. सरकार आतां म्हणटा कितें की म्हाजे कडेन काही डिस्कशनच्या हितून ना आमी डिमांड करुया आनी सरकारान त्या जाग्यार ही लागवड करची. सरकारान लागवडय करपाक कदाचित सुरवातय केल्लेली आसत पूण तें त्या प्राण्याच्या पोटात पड पर्यंत आतां जी मदलीं वर्सां वयतलीं 7 ते 8 वर्सां समजा आयज प्रामाणीकपणान सरकारान लागवड सुरू केली आनी रानां वनांत सगळ्या जशें आमी आतां आमची कुळागरां आनी ही जी आसात फळफळावळीची झाडां तशी झाडांय अशी ही जर जाली अशी यंदाच्या वर्सां आतां पर्यंत ती परिस्थिती ना जाल्यार हो मदलो जो 5 वर्सां जी वयतलीं ती झाडांचें उत्पन्न मेळ्ळा मेरेन ह्या 5 वर्सांत आमची आनी प्राण्यांची परिस्थिती कितें आसतली?